नारी शक्ती विधेयक बिल जे पास जालें त्या वुमन रिजर्वेशन बिलाचे हांव स्वागत करता। निश्चितरित्या म्हणजे जे 1/3 रिजर्वेशन इन लोकसभा आणि विधानसभा या दोनूय हेतूंतल्यान वुमन रिजर्वेशनाच्या बिलाचें स्वागत करता आसतना पयलीच फावटी आमी म्हणटा की नारीचो सन्मान करपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल केलां म्हणून हांव माननीय मोदीजी हांचें अभिनंदन करता। आणि हे बिलाचो जवळपास 13 सीट गोंयांतूय रिजर्व जातले गोंयच्या महिला शक्ती खातीर हे बरी गजाल आसा। ह्या निमित्तान वुमन रिप्रेझेंटेटिव्स ह्यो लोकसभेन राज्यसभेन विधानसभेत पावतले हेजें आमी सगळ्यांनी स्वागत करपाक जाय। हांव परत एकदा भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन ह्या बिलाचें खूब खूब स्वागत करता। JDS NDA कडेन आयली ही एक बरी गजाल आसा। तांचे काल आमचे अध्यक्ष नड्डाजी अमित भाई शाह हांच्यांनी स्वागत केलें आनी ते NDAचे पार्टनर जाले। हाचो फायदो आमकां लॉंग टर्म नॉट ओन्ली इन द कर्नाटका बट साऊथ इंडियेतूय बी हाचो खूब मोठो फायदो आमकां येता तो 2024च्या निवडणुकेक जातलो हाची म्हाका खात्री आसा। NDA परत एकदा स्ट्रॉंग जाता आनी 2024 NDAचे गव्हर्मेंट माननीय मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल NDAचे गव्हर्मेंट प्रस्थापीत जातलें।